विकसित भारत 2047 प्रमाण विकसित गोय 2037 आराखडो 19 डिसेंबराक गोया मुखार दवरतले। हातून गोयकारांकडल्यान वेगवेगळ्यो सुचोवण्यो आनी सल्ले अपेक्षित आसा। गोयच्या उदरगती खातीर सगळ्यांनी योगदान दिवचें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। भुरग्यांक कुशळटाय उदरगत शिक्षण दिवपा खातीर शिक्षणीक संस्थांनी फुडाकार घेवप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सावंत उलयलो। तशेंच भुरग्यांनी आंतरराष्ट्रीय भाशा शिकप गरजेचें आसा। ताचे खातीर सरकार नवो अभ्यासक्रम सुरू करतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। आपलो थोडोसो जरी डेव्हलपमेंट केलो आसत जाल्यार देशाच्या विकासात आपूण सहभागी जाता। आमचो थोड्या दिसांच्या भितर म्हणजे 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत विकसित गोवा 2037 हो प्लॅन आमी हो विजनरी प्लॅन आमी लोकांच्या मुखार दवरता। तितून प्रत्येकान आपलें कॉन्ट्रिब्युशन आसचें आनी तातूंतल्यान आपलोय वांटो आसचो हाच्या खातीर जर सगळ्यांनी काम करीत जाल्यार आमी विकसित गोवा 2037 आनी विकसित भारत 2047 हे पुराय करपाक शकतले हाची हांव खात्री बाळगिता। गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान बी खासदार निधी किंवा बाकीच्या प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान सगळीं गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मदत करीत आसा, पण ती मदत घेवप ही इन्स्टिट्यूशनाचेर डिपेंड आसता। फॉर द डिफरंट स्किलिंग कोर्सीस आयजूय बी स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आसतली किंवा वेरियस अदर मिनिस्ट्रीज आसतली। इट इज नॉट ओनली द टीचिंग रिलेटेड प्रोग्राम बट इट इज जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम किंवा स्किलिंग प्रोग्राम हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आसा। ताजो बेनिफीट घेवपा खातीर सातत्यान तुमी जर प्रपोजल आपले धाडले जाल्यार ते प्रपोजल हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान सँक्शन करून घेवपा खातीर आयज मुख्यमंत्री म्हणून हांव आनी खासदार सुरेश कानोडे हे ते फॉलो करपाक सोदता। आयज हांवें मुद्दामून प्रेस मिडिया हांगासर आसा गोंयांतल्या सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी अशा पद्दतीन आमी जाका म्हणटा की स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें किंवा द एक्सिलन्स प्रोग्राम जे आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या माध्यमांतल्यान गोंयांत घडोवन हाडूंक शकता आसत जाल्यार अशा पद्दतीचे प्रोग्राम हे करप हे गरजेचें आसा। आमकां फुडल्या नेक्स्ट जनरेशनाक ती नवीन भुरगीं येता तांकां वेरियस नवीन अशा पद्दतीचे कोर्सीस अवेलेबल करून दिवप ही काळाची गरज आसा। डे बाय डे नाविन्यपूर्ण शिक्षण घेवप हे चड इम्पॉर्टंट आसा। फक्त BA BCom BSc जालें आनी घरा कडेन बसलें म्हणून जावचें ना, जाल्यार नवीन कितें आसा तर आयचो आमी म्हणटा की हॉस्पिटॅलिटी इज ट्रेंड। ओके, म्हणजे आत्ताच्या घडीक जर टुरिजम आनी हॉस्पिटॅलिटी पळयतलें आसा जाल्यार ट्रेंड आसा तातूंतल्यान आसतलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हो ट्रेंड आसा तातूंतल्यान आसतलें किंवा स्कील डिफरंट म्हणजे आपूण घेतलेल्या एड्युकेशनान अपस्केल कसो जावप हे जर आमी पळयलें आसत जाल्यारूय बी तातूंतल्यान भुरगीं फुडें वचूंक शकता। म्हणून म्हणजे समोर आसतल्या भुरग्यांक हांव फक्त एकूच सांगपाक सोदता की मॅक्झिमम भुरगीं ही 10वी आनी 12वी तरेची आसा आज फॉरेन लँग्वेज शिकप गरजेचें आसा। आमी म्हणटा की आमी थोड्याच दिसांच्या भितर जर्मन लँग्वेज कोर्सीस आमी हांगासर सुरू करपाचे आसा। मागीर फ्रेंच आसतलें, जर्मन आसतलें, पुर्तुगाल आसतलें, ह्यो लँग्वेजीस शिकप आनी ह्यो जर लँग्वेजीस आमी शिकले आसत जाल्यार फॉरेन कंट्रींत आतां खूब मोठ्या प्रमाणात ह्यो संदी अवेलेबल आसा। आमच्याय कडेन डिफरंट इन्स्टिट्यूट हॅव एप्रोच